कलियुग चालला म्हणून पाप करपा मोकळे जातात, वाईट कर्म करपा मोकळे जातात. हे सध्या चाललेलं आहे समाजात. वाणी शुद्ध जाय, विचार शुद्ध जाय आणि जे कर्तृत्व करतात ते शुद्ध जाय. आता सध्या तुमचे मोदी जे आहात ते जगभरात सांगतात की सगळ्यात युथ असा युथ शक्ती आहा ते आमच्या भारताकडेन आहा असे सांगतात ते. सगळ्यांक सांगतात. जर युथ शक्ती भारताकडेन आसा जाल्यार ह्या ज्या युथ शक्ती युथांक बिघडपाचें काम कोणा कडसून चलता? सर्वसामान्य मनीस गरिबांची जेन्ना स्टोरी सांगता तेन्ना गरीब आहा तितले तेंची काळजां आहा आमचोच तो पुढारी आमचोच पुढारी अशें दिसतालें. सो तेंची ती टॅक्नीक आसा तात्पुरते भाशण ठोकलें की तेंचें काम सोंपलें. की आपल्या कडेन साकर किंवा पालो कमी आसलो च्या पावडर जाल्यार आमी फाटल्यान पोरसांतल्यान वयताले मातशें च्या पावडर दियात आमकां सोयऱ्या येयल्यात म्हूण चलता. हे वेळ सुंदर एक नाते आसले न्हू ते सुंदर नाते आसले. अद्भुत नाते. एक एक एकोप आसलो. एक घटसा एप्रिलात आमी कूल करुया. एप्रील फूल आमी एप्रील कूल करुया. झाडां बिडां लावन जालीं. आतां जगली प्रत्यक्षात कांय खबर ना. पूण तर गोंयान पळयलें न्ही आमी जाल्यार आमचे पॉलिटिकल स्कॅम्स खूब चालू आसात आनी खुबशे स्कॅम्स वाडटा सुद्दां. जशें की एक सांगप म्हटल्यार तुमी सुद्दां नेचर रिलेटेड पोयम्स खूब बरयल्या सुद्दां. सो इवन यूथ सुद्दां खुबशे पॉलिटिक्सां कडेन फसतात. म्हटल्यार तांकां हें सुद्दां खबर आसा की हो पॉलिटिशियन पार्टी जो आहा मनीस जो आसा तो आपल्याक लागीं करिना तरी सुद्दां दाखोवपाक शो ऑफ करपा खातीर वयता हेज्या कडेन फोटोज घालप हें करप. सो हे सगळे प्रकरण चालू आहा पळय कशें कमी जावपाक शकता किंवा हेच्या बद्दल आमी कित्याक उलोवपाक जाय सर? इवन तुमी कित्याक उलयता सर स्ट्रेट फॉरवर्ड हेंचेर? स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हणजे कितें आसा सांग जेन्ना मनीस फिजिकली एक लाचार जालो म्हणजे लुळो जालो तरी उपकार जालो. पूण बौद्धीक क्षमतेचेर जेन्ना मनीस लाचार जाता तेन्ना तो गुलामगिरी स्विकारता. आनी गुलाम केन्ना हें जाता जागृत जाता जो मेरेन तेका कोण चाळिना बाबा तूं गुलाम म्हणून चाळिना तो मेरेन तो मनीस म्हणून जगूंक शकना. तो गुलामूच म्हणून जगतालो. ज्या वेळार तेच्या भितर ती जागृती निर्माण जाता हय आपल्याक गुलामगिरी करची पडटा आनी इतलीं वर्सां हांव गुलाम आसलो. आपल्याक तेंचे हेजेर सगळें हांव करतालो सगळें कार्य कामां करतालो. आनी जेन्ना भितून ती फुंकर किंवा एक फूग मारची पडटा बाबा तूं गुलाम जावन आसा. तूं बौद्धीक क्षमतेचेर म्हणजे बौद्धीक पातळीचेर तूं लाचार जाला. बुद्धीनय लाचार जाला. आनी तेका जर दिसता तो पुनर्विचार करता. पुनर्विचार ही एक प्रक्रिया अनंत प्रक्रिया आसा. आतां वायट गजाली केन्ना घडटा जर पुनर्विचार घडना जाल्यार मनीस सुदारता केन्ना पुनर्विचार जालो जाल्यारच. तेणी अमूक आपल्याक म्हटलां ते कितें म्हटलें आसतलें गा तो परतो जो विचार करता जे चक्र चालू जाता हांव खंय चुकलो काय म्हाजी खंय चुकता काय बेसिकली सेल्फ एनालायझिंग क्वेश्चन्स. स्वताक प्रश्न करपाक स्टार्ट करता त्या वेळार तो एक सुदरोंक शकता आनी ही गरज आसा काळाची. आतां पळयात इंजिनियरींग करतात डॉक्टरकी करता अशे वेगवेगळे हे आमचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता आनी कितें मोठे मोठे कोर्स करतात तरी लास्ट मंत्र्यांच्या दारार जावन सादीशी नोकरी लोक हे घेतात जी पदराक पडटा ती नोकरी घेतात. हाचो अर्थ ते इतलीं वर्सां शिकला ताचो अर्थ कितें ना. कितें आहा अर्थ तेका शिकून तूं डिग्री मेळयला कितें फायदो आहा? आतां बरे आहा ते फॉर एग्जांपल आनी सत्य आनी नित्य जिवनांतली गजाल सांगता. ज्या पेरंट्स शिकले जेणे स्कुलां जी आमचे गांवांत आसता गव्हर्मेंट स्कुलां तेतून शिकला जे पेरंट्स आहा ते आतां ती स्कुलां बंद पाडपाक पावले आनी ते बरे हुद्द्यार पावले त्या स्कुलांत शिकून आनी ते आपल्या भुरग्यांक आतां कॉन्व्हेंट स्कुलांत घालतात. तांकां अशें दिसता की आमची स्कुलांत वयतलीं भुरगीं आनी थंयसर तांकां बरी नॉलेज मेळटली ते शिक्षणाच्या बाबतींत बरी हुशार जातलीं. ओके हुशार जातात पूण संस्कार कमी जातात तेंचे भितर. जे भारतीय संस्कार आहात ते सामके कमी जातात अशें म्हाका तरी दिसता आनी खोल जर विचार केल्यार तांकां प्रत्येकाक पडटालें. पण सर हेवूय म्हणटात न्हू लँग्वेजी सारके शिकयले वचनात म्हणून. खंयच्यो? नॉर्मल स्कुलांनी मातृभाशेन सुद्दां संस्कार आमी घरा कडेन घेवपाक शकता. पण जशें की फॉर एग्जांपल लोक इंग्लीश लँग्वेजीक खूब इम्पॉर्टन्स दिता. इंग्लीश खबर आसपाकूच जाय उलोवपाकूच जाय ताका लागून मे बी घालता आसतले. हय. हांवें सरळ एक दीस म्हाका आपयल्लो स्कुलांत म्हाजी क्षमता आहा खबर ना म्हाका वखदां म्हणून आपयल्लो.
चडशे हांवें अशे पॉयंट्स काडलेले आनी कॉन्वेंट स्कुलांत भुरग्यांक कितें घालतात, ते भितुरले हांवें सरळ सांगलें की शिस्तबद्धता आनी दुसरी गजाल आहा ती इंग्लीश लँग्वेज सहज रितीन तांकां कळटा. शिस्त आनी बरो जर इंग्लीश टिचर हांगा हाडलो आमच्या स्कुलान, ऑटोमॅटिकली ते भुरगे हांगासर वळटाले. तशे शिक्षक कित्याक घालिनात? प्रत्येक कडेन शिकलेले आहा, बरे नॉलेजेबल आहात पर्सन. जे स्टुडंट आहा, शिकलेले आहा, युनिव्हर्सिटीसून भायर गेले शिकून. पण तांकां हांगासर कित्याक घालिनात? ते घालपाची गरज आसा आनी तांकां हांवें कॅल्क्युलेशन करून दाखयल्लें. जेन्ना कॉन्व्हेंट स्कुलांत घालता भुरग्यांक तेन्ना कितें जाता जाणा, सक्काळीं उठचें पडटा, 7 मेरेन तयारी करची पडटा. ओके. तांकां सोडले, ल्हानच भुरगीं आहात, तांकां व्हरून सोडचें पडटा. एक सादारणशें कळपाक लागल्या नंतर ते वयतात खंयचे तरी गाडयेनी-बिडयेनी व्हरतात तांकां. पूण तेज्या पयलीं जे ताका स्कुलांत घालतात, थंयसर व्हरून घालतात. त्या नंतर तेजी ती मम्मी जावं, डॅडी जावं, कोण जावं, तो तेजी जेन्ना इंटरवल जाता तेन्नाय तेजें हें करचें पडटा, तेका पळोवचो पडटा. त्या नंतर सुटा मेरेन ती वाट पळोवची पडटा. सकाळीं तयारी करची पडटा. ती एक वेगळी गजाल जाली. आनी त्या उपरांत खाणे वस्तू ज्यो खावच्यो वस्तू ज्यो चिप्स आहात, हे आहात, जे म्हारग आसात भुरग्यां खातीर, त्यो चड खर्च जाता. म्हणजे खाणासून भुरगे खाण तितलें मेळटा, पूण खरें पोशण जाय न्हू बुद्दीक, तें पोशण मेळना भायल्यान. इतली तयारी करून, इतले त्रास करून कित्याक घालूंक जाय? हां, दुसरो मुद्दो असो आहा, की तुमी त्याच कॉन्व्हेंट स्कुलान घातले, बरे भुरगे शिकले. लास्ट तुमी वयतात ते खंयच्या तरी आमदारा कडेन किंवा नोकरी, सरकारी नोकरी जायच म्हणून वयता. भले जावंक जाय. हांव अशें म्हणना की तो तेणी पी-एच-डी केली एकट्यान कोणें तरी, एम-बी-ए केली. तो सक्षम आहा, खंय तरी ताका पद मेळटलें, खंय तरी ताका नोकरी मेळटली. पूण इतले शिकल्या नंतर तुमी ह्या सादेशा पोस्टा खातीर जर धांवंक लागले, हो म्हाजो स्वताचो विचार न्हू. अख्खील जे गोंय आहा, गोंयांतले जे चिंतपी आहात लोकांचे, हांव सगळ्यांक चिंतिना अशें म्हणना, की बाबा स्कॉलर किंवा आसा खंय तरी बुद्धिमत्ता आहा. त्यांचो हो विचार आहा, की तुमी कितें घालतात स्कुलान? घालपाची गरजच ना. अशें म्हाजें तरी म्हणणें आसा. इवन सुद्दां सर एक बारीक एक जर सर्वे सुद्दां पळयलो न्हू, जाल्यार जे मिडल क्लास आनी जे बिलो मिडल क्लास आहा खबर आहा, हे सगळे लोक सर पॉलिटिशियना कडेन शेणलेले आसात. आनी जे अबाव जे आहात पळय ते पॉलिटिशियना कडेन शेणलेले ना. ना, ते ना. बेजिक्स कित्या खातीर जाता वो कित्या खातीर असो स्कॅम घडटा? पूण आमीच मोस्टली शिरकातात तेंच्या कडेन. शिरकाता. वयले कोणूच शिरकानात. वयले पॉलिटिशियनाक वयल्यान यूज करतात. हय. एक्चुअली सगळे सर्वे सांगता सर. आनी दिसता दोळ्या मुखार. सो कित्या खातीर हे बेजिकली अशें जाता? आतां पळय आं, एक गजाल अशी आहा, की इलेक्शनाच्या टायमार इलेक्शन लागीं पावलें, की जागृती पळय आं, मुद्दम नोट करात. बसीन गेले तुमी, 18 वर्सां जालीं ना, तुमची हे वळेरींत तुमचे हेजेर मतदानाच्या वळेरींत तुमचें नांव हें घालात, रजिस्टर करा आनी काय अनाउन्समेंट करतात, हे करतात. बाकीच्यो स्किमी आहा, कितल्योश्योच गजाली आहात, ज्यो उद्धार जावंक शकता जनतेचो. त्यो स्किमी कित्याक पावना? की 18 वर्सां जालीं, हे बळीचा बकरा जालो, तयार जाल्लो आसा. हेका आतां हें करपाचें आनी इलेक्शन पावलें, की ते दारार फिरपाक स्टार्ट जाता. त्या नंतर हेंची ती हे खंय वयता? आपुलकी, आमचो परिवार, हें कितें म्हणटात ते प्रत्येक जाण, की सगळी जनता आमच्या खातीर आसा, आमी जनते खातीर आहात. ते उरनात भाव. ते एकदां पदार पावले, अशी म्हणटा हांवें एक कविता सुद्दां रेजीर केल्लेली, की आमच्या मतांच्या डोलाऱ्यावर तुम्ही मनोरे उभे केले. ते केन्नाय कोसळूंक शकता अशे मनोरे. फक्त धिटाय जायी, अ, एकठांय येवंक जाय आनी विचार विनिमय करून योग्य दिशेन वचपाक जाय. आनी आतां पळयताल न्हू तुमी जाल्यार अशें दिसून येता, की म्हाजे विचार सांगता, की देश घडटलो जाल्यार, बरो नागरीक घडटलो जाल्यार तेका शिक्षण आनी संस्कार खूब म्हत्वाचे आहात. जे संस्कार आमचे शेणत चल्ल्या. शिक्षण आसा. शिक्षण आसलेले भुरगे, उच्च शिक्षीत भुरगे सुद्दां व्यसन करताले तेंचे संस्कार जर शेणले. शिक्षण काय फायद्याचें? कांय फायदो ना. घटसाण जर येताली जाल्यार देशाक किंवा ते नागरीक जर बरो जातालो जाल्यार तेका शिक्षण आनी संस्काराची खूब गरज आसा. काळाची गरज आसा ती. आनी तुमकां लोक वेगवेगळे मार्ग दाखोवंक शकतात. पूण स्वता जेन्ना ते म्हटले उदका कडेन वचपाचो मार्ग दाखोवंक शकता. तुमकां उदक पिवंक शकना. तसली गजाल. प्रत्येकान चिंतलें जाल्यार ते एक तरेचें बरे तरेचें हें जावंक शकता. वळण मेळूंक शकता. फाटले फावटची एक गजाल सांगता. भुरगे वाचता तेडे नाचता, ही कोंकणीन आमची म्हण आहा. वाचता तेडे नाचता. झगझगता, झगमगता थंय नाचता. पूण तेंचो जो सेन्स आहा किंवा तेंकां बुद्धी आहा ती चिंतपाची ती कमी जाल्ली आहा.
ते कित्याक तर बाह्य आवरण जे आसा ते तयार जाल्ले आसा मिडियान. हम्म. मिडियान तेंकां फक्त तितलेच दिसता तितलेच तेचे पलीकडे कांय चिंतिनात ते. फाटले फावट श्रीरामांच्या हेजेरच रॅली चल्ली तेन्ना पळयली हांवें. बरे भक्कम भुरगे आहात, मोस्ती आहा भितून, ते सुद्दां भितून सामील जाले आनी जय श्रीराम म्हणपाक लागले. हेचे वयल्यान हांवें इतलीं वर्सां हें करता पूण बारीक जेन्ना गजाल येता की भुरग्या भितून करण आसा. हम्म. भितून हें आसा, प्रभाव आसा, करण आसा, पूण तेंकां दिशा ना. आनी दिशा दिवपाची खूब गरज आसा. ती कोणाच्या पयलीं आमचे संस्कार घडटाले, वेगवेगळे जी नाटकां जाणटे लोक कितें करताले, आपल्या बरोबर भुरग्यांक घेवन नाटकांक बी वयताले. एकच पेला जावं, आणकी खंयची बरी हे संस्कारशील नाटकां आसतालीं. ती नाटकां पळयल्या नंतर तेंचेर संस्कार जाता नकळत. त्यानंतर कीर्तन, समाज भारूड-बिरूड ते संतांच्या परंपरेत ते चलताले आनी संस्कार जाताले. पूण आतां प्रत्येकाचो वेगवेगळो जग जाल्लो आसा. प्रत्येकाचो आई-बाबांचो किंवा मम्मी डॅडीचो जावं कोणाचो तरी मोबायल ते तेंचो विश्व एक तयार जाला. ते आपल्या विश्वात आसात. ते वडील आहा ते आपल्या विश्वात आसात. भुरग्यांचो विश्व वेगळोच आहा. ते खंय शाणटा, खंय कितें करता. तेंचेर हें करणारो कोण ना, वचक दवरणारो कोण ना. सो तुवें सोशल मिडियाचेर म्हटल्यार बरं याद येता की तुमकां सुरवातेकूच जशें म्हाका सांगलें एक कॅल्क्युलेशन बेजिकली हांवें पळयलें त्या प्रमाणे की गोंयची जर संख्या आमी रफली धरली 15 लाख धरली जाल्यार एक 50,000 पॉलिटिशियन आसतले. पण जे बाकीचे सगळे आहात पळय ओव्हरऑल 14.5 लाख आहात ते ओव्हरऑल कितें ना कितें आपल्या फिल्डान करतातूच. बरोबर. जे सगळे न्यूज आहा खबर आहा हे कोणाक दाखयता? आपल्या कॉन्टेक्टांत आहा तेंकां. हय. सारकें. पॉलिटिशियन सोडल्यार बाकीच्या लोकांक जर दाखोवपाक जाय न्हू जाल्यार बाकीच्या युथांक प्रेरणा येतली की इतले लोक सुद्दां कितें कितें करता म्हणून. हय. कॅमेरा एकीच कडेन घुंवता सगळ्या चॅनलांचो जाल्यार कशें जातलें? सो ओव्हरऑल दीस हे घातले आनीक अशें म्हणटात की बाबा कंटेंट जो आमी गेन करता खबर आहा तुमी जर पळयलां आसतलें लाँग कंटेंटाचो चड कोण गेन करपाकूच सोदिना. इवन म्हाका सुद्दां मेसेज येता की पॉडकास्ट येदे व्हडले कितें शूट करता रे तूं? हं, हं. आमकां आयकपाक टायम ना, वाचपाक टायम ना. सो तुमी म्हाका सांगा सर तुमच्या दृश्टीन ताचो इम्पॉर्टन्स कितें? पॉडकास्ट किंवा डिस्कशनाचो आमी करतात तेंचो सुद्दां. आतां म्हत्वाचें कितें आहा, देवान आमकां 2 कान दिले ते मॅक्सिमम आयका. भयंकर आयका. 2 दोळे दिले, भयंकर वाचन करा. ज्यो बऱ्यो गजाली आहात त्यो पळयात. तोंड दिला एकच आनी 32 दांत आनी एक जीव दिला. आनी जिवेकय तेका नियम आसात, दांताकय नियम आसात. एक अशी हें आसा की दांत एकदां धमकायतात हेका जिबेक की आमी जर 32 जाण जमात जाल्यार तुजे तुकडे तुकडे करतले. आनी जीब तेन्ना कितें म्हणटा, हांव जर मातशें चुकात तुमचे 32य तुमी मारतले म्हणटा. अशी गजाल आहा, वाणी शुद्ध जायी, विचार शुद्ध जाय आनी जे कर्तृत्व करता ते शुद्ध जाय. आतां सद्या देवाच्या सुद्दां हेतून पळोवंक गेल्यार न्हू, आमी देव दर्शनां करपाक वयतात. बरोबर. आनी आमचे लोकल जो देव आसता, ग्रामदेवता आसता, ती सोडून सुद्दां लोक भायर भायर वतात. पूण अशें सांगपाचें दिसता की तुमच्या ती देवा विशींची भावनाच ना जाल्यार तुमी वचून कितें फायदो आहा? आनी मॅक्सिमम आतां सद्या चल्ला ह्या काळांत की देवापेक्षा म्हाजेच वळी आसात ह्यो. देवापेक्षा देखावे फार झाले. म्हणून कर्तृत्व आणि प्रयत्न यांचे मोल कमी ठरले. हे म्हाजेच वळी आसा. कित्याक स्वता हांवें थोडे स्वताक विचार घातलेले आसात. आनी समाजाची स्थिती कशी आहा खबर आहा? मंडूक वृत्ती कशी आहा थोड्यांची. म्हणजे बेडूक एक बांयत आसता. बांयतलो भायलो तेंकां हेच अनुभव कांयच खबर नासता. हे बांय म्हणजेच तो समुंदर असो दिसता तेका. समुद्र अशें दिसता. तशें आसूंक जायना. तेतून म्हाज्या स्वता खातीर हांवें सुभाषित म्हाका तितलीशी कळना हें. संस्कृत तरी म्हाका लागून हांवें थोडे घातले की नियम घातलेले आसा. तेतून कितें आहा जाणा? कोकिळेची गुणगान गायतालो कोकीळ पक्षी. सुंदर आवाज, गोड आवाज. देखणो नासलो तरी गोड आवाज आसता. तेतून कितें आहा? चतुर रस पित्वा गर्व नायेती कोकिला पित्वा कर्दम पानिये भेको रटरटायती. हाचो अर्थ कितें खबर आहा? जो सद्बुद्धी असता, विवेक असता, जो हुशार असता खरोच, आत्मसंतुष्टी चांगली बरी गोष्ट केल्यानंतर आत्मसंतुष्टी जाका मेळटा. तो मनीस कितें करता? तो बरे गजाली सोदून काडटा. पूण गर्वान केन्नाच मिरयना. आनी थेंबा म्हणटा तो थेंबा मिरयना गर्वाचो.
तसोच कितें आहा, आमचे हेजें उदाहरण कितें दिलां तर कोकीळ पक्षाचें. कोकीळ पक्षी उंच उंच झाडाचेर वयर 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 फिरतात. बऱ्या बऱ्या झाडांचेर आणि 4 तरेच्या झाडां वयलो रस वेगवेगळो रस पियेतात. रस पिल्यानंतरही त्याचा आवाज सुंदर गोड असता. पण जे बेडकां असतात रेब्यात लोळणारे, पितवा कर्दम पाणीये भेको रटरटायती. म्हणजे पाणयात जी बेडकां, उदकाची बेडकां ते रेब्यात लोळणारी बेडकां, तेंकां तो रेबोच खावपाक मेळटा. ते काळीज अशी छाती फुलयता आनी आमी खूब व्हडलें कितें तरी पियेलां, व्हडलें पियेलां म्हणून गाजयतात. अशी स्थिती आसल्यार जावंक शकना काय. आणि दुसरी एक सुभाषित आहा ती भुरग्यां खातीर खूब म्हत्वाची. हांवें एकदां टॉक दिल्लो एके कडेन गेल्लो तेन्ना. ते सुभाषित ते भुरग्यां खातीर आसलें. मैत्री कशी आसपाची? सुदामा आनी कृष्णा सारकी. पूण त्या पलीकडे मैत्री कांय नियम आहात. तेतून काय आसा खबर आहा? दिवो आसता. दिव्याची वात आसता, तेल आसता. तेतून एक उदाहरण हांवें बरें दिल्लें की सुभाषितांत आसलें की मैत्री आमी करतना न्हू बरो दिसलोच म्हणून करपाची नासता. खांदार कोणाचे हात घालतालो तूं फ्रेंड म्हणून जाल्यार तो बरो आसतालो हो हे पारख करूनच हें करपाचें. तेतून एक सुभाषीत ते कशें आहा खबर आहा? पात्रुम पात्रे कुरुते दहती गुणस्नेहमाशु नाशयन्ति अमल मल नियच्छति दीप ज्वालय खल मैत्री. हेचो अर्थ कितें खबर आहा? दिवो चकचकीत आसता, समय चकचकीत आसता, भितून जी वात घालतात आनी स्नेहरूपी तेल आसता. दिवो चकचकीत आसता. दिवो पेट्टा पळय हांगा सुद्दां हें केल्लेलें आसा की दिवो पेट्टा पूण काजळी नसलेल्या दिव्याक तो वात जी आसा स्नेहरूपी ती तेका काजळी तयार करता. म्हणजे दिव्याक थोडोसो दाग पडटा. म्हणजे चकचकीत दिसलो मनीस बरो ब्रायट दिसलो म्हणून फ्रेंड करप ना, पारख करप आसता. स्नेहरूपी म्हणजे एक ओड आसता ती. ओड कितें ती ओड बेश्टी निर्माण करप ना. सुदामा आनी कृष्णाची खरीच मैत्री आसली. एक राजा आनी सर्वसामान्य सुदामा तशी मैत्री आसूंक जाय. ही इम्पॉर्टंट आसा हे जगात जर जगतालो जाल्यार. तुका व्हांवणारे आनी एक आसतालो सिंपल सादो गजाल खूब कडेन पळयता हांवें. इंडस्ट्रीज जावं, गव्हर्मेंट जॉबाक जावं, आतां जे तरूण जे आहात न्हू, सांज जाली रात जायत येयली की 12च्या दिशेन वळटात. आनी कशें कोण तेंकां सहन करता घरचे लोक कोण जाणा नकळो. तेजी मागीर गर्लफ्रेंड आसूं वा तेजी ती बायल आसूं वा आवय बापूय आसूं कशें हें करता कोण जाणा. एक समजच असो तकलेन घातलेलो की आमी श्रम करणारे मनीस. म्हणजे मदिरा घेतली की आमी थंड जातात. श्रम बी ते सगळे घुंवतात. हांव म्हणटा जेन्ना इंद्रियांक ग्लानी येता, पंचेंद्रियां आमची आहात. जीब आहा, दोळे आसात, नाक आसा, कान आसात. ह्यो वेगवेगळी जी इंद्रियां जी आहा तेंकां जर ग्लानी येवपाक लागली, तेंकां जर मुर्छा येवपाक लागली, झाम येवपाक लागली, जाल्यार तुमी निसर्गात सुद्दां पदभ्रमण करपाक वयतात, सहलीक वयतात पावसाच्या वेळार. त्या इंद्रियांक जर तुमकां ग्लानी येवपाक लागली, जाल्यार तुमी तो निसर्गाचें भ्रमण करून तो आस्वाद घेवपाक गेल्ले तर कितें फायदो? कांयच फायदो ना. पूण ती जागृत दवरून जेन्ना आमी आस्वाद घेतात, तेन्ना खरो तो मौलिकता म्हणटात न्हय ते हेजी व्हॅल्यू आसता त्या गजालीक. ही गजाल आहा. आणि एक सांगल्या प्रमाणे की आतांचो एक्झाम्पल जेन्ना आमी सत्य जाग्याचेर आसता, सत्य कितें उलोवपाक सोदता तेन्ना डिस्टर्बन्स आसतातूच. सो आसता. तशेंच आतां आमच्या वांगडा तेच घडलें सर की उलू चडचें काम चालू आसा हें तें. खरो बट हां. लेट इट बी जेन्ना तुमी खुबशे नेचराचे रिलेटेड पोयम्स बरयल्ले आसा, तुमी खुबशे कनेक्टेड आसा. तुमकां सहन जायना एकएकदां नेचरा वांगडा कितें जाल्लें. आनी अशे खुबशे जाण आहात जे वयले लोक आहात सो कॉल्ड. आपल्याक व्हडले समजतात. आनी खुबशे लोक तांकां देव सुद्दां मानतात अशे व्हडले लोक सारके. ते दोंगराचे दोंगर कापतात. अशे मग रिपोर्ट्स सगळे सांगतात. आनी 4 दीस ते गाजतात मागीर शांत जातात. आनी बारीक बारीक क्लब्स, ऑर्गनायझेशन आसतात खबर आहा ती वचून झाडां लायतात. सो हे प्रकरण जर अशेंच चालू उरलें सर जाल्यार आमकां फुडें जगणें खूब कठीण जातलें. बेजिकली आमकां ऑक्सिजनाची खूब गरज आसता मनशांक म्हणटकूच. सो हेज्या रिलेटेड तुमचें कितें म्हणणें आसा सर किंवा तुमी हेजेर स्टँड कसो घेता? हाचें सांगपाची गजाल म्हटल्यार हे सगळ्यो गजाली कित्याक जालात?
माझे माझे घर, माझी भुरगीं बाळां, माझी बायल अशे प्रत्येक जाण चिंत्ता. ती सुखी जाल्यार आपूण सुखी. म्हाका ऑक्सिजन मेळटा, उदक ना कित्याक म्हाजे टँकात भरलेलें आहा उदक. अशी मानसिकता आहा मनशाची प्रत्येकाची. म्हाका ऑक्सिजन आहा, आमी एसी लायतात, थंड न्हिदतात, सगळें वेवस्थीत सुरळीत चल्लां. जो मेरेन उदक नाका मेरेन पावना, तो मेरेन मनीस जागृत जावपाक शकना. पूण निसर्गाचें कितें आहा, पयलीं तो सजा दिता. पयलीं एग्जाम घेता तो, पेपर पयले तुमकां दिना. एग्जाम तेजे रिजल्ट बी डायरेक्ट नॅचरल जो निसर्ग आहा हा. तेजो. म्हण प्रत्येकान अशी चिंतपा सारकी गजाल आहा, की ग्लोबल वॉर्मिंग वाडटा आनी आमकां खबर आहा हे राजकारणी सगळे आहात ते फक्त कितें करताले, दिखावे करताले. आमी हांगा सुद्दां जाल्लोलो. हांव सांगूं शकता प्रत्यक्षात, की आमी एप्रील कूल करुया म्हणून झाडां लायली. एप्रिलांत शाणो मनीस झाडां लावचो ना म्हणे. एप्रिलांत आमी कूल करुया. एप्रील फूल आमी एप्रील कूल करुया. झाडां बिडां लावन जालीं. आतां जगलीं प्रत्यक्षात कांय खबर ना. पूण हांव सांगता, की देवाच्या फाटल्यान बसला आमी आनी देवाच्या उजवे सायडीन देवळाच्या फाटसून उजवे सायडीन फुडल्यान दावे सायड पडटा. थंय आमी झाडां लायल्लीं आनी वनराई संकल्पना म्हणून केल्ली. ते प्रख्यात राजेंद्र भाई केरकर आहात तांकां आमी आपयल्ले. तेंच्यांनी सांगलेलें, की झाडां लावन फक्त प्रसिद्धी खातीर तुमी करूं नाका कामां. तेजी काळजी घेवंक जाय. जंय भुरग्यांची घेता तशी काळजी घेवंक जाय. जाल्यार तुमी जें केलां तें सार्थकी ठरतलें. पूण सद्या पब्लिसिटी स्टंट चल्ला सगळे कडेन. आनी आमी जो स्टँड घेतलेलो किंवा आमी जे वावुरले, आमी जी काळजी घेतली म्हणून आमच्या फुड्यान दिसतात झाडां. वाळ्याची झाडां आहात, मागीर वेगवेगळी झाडां भेंडेची, वेगवेगळी कसली कसली झाडां रोयलीं ती तशींच आहा. आतां ती वनराई संकल्पना आहा तेतून हांवें निवेदन केल्लें स्वता बरयल्लें भितून. ताचो उल्लेख सुद्दां केल्लो. आमची जी भारतीय संस्कृती आहा ती निसर्ग पूजन करणारी संस्कृती आहा. त्या खातीर आमी वारुळाची पुजा करता. गणपती सुद्दां ही बाबा माती हाडटा निसर्गांतल्यान गणपती तयार करता. ह्यो गजाली मांडलेल्यो. आमचे सुज्ञ तज्ञ कितलेशेच हुशार आसले आमचे जाणटे तांचो उल्लेख केल्लो हांवें. आनी त्या बरोबर म्हाजो जो फ्रेंड आहा विष्णू गांवस तेणी हे बसयल्ले पथनाट्य बसयल्लें आनी एकंदर एकदम सुंदर प्रोग्राम जाल्लो आमचो. आतांच आमच्या तोंडा फुडें एक वड आसा तो वड सुद्दां आमी त्या वेळार लायल्लो. म्हणून तो दिसता. सांगपाचें कितें आहा, हांव खोलान चिंत्ता, सामको खोलात वयता. वयले वयले चिंतून कांय फायदो ना आनी वयले वयले टिकाना. जस्ट लायले दसयले तसले उपकारना. ते स्लोली दसता ते खरेंच घट आसता. आनी आमी जेन्ना मोर्लेगड आहा आमचो हांगासर. ते मोर्लेगडाक कित्याक तो मोरांची अधिस्थान तें. मोर जास्त प्रमाण मेळटा थंय. मोर्लेगडाक वयताना वता आमी तळपां सामकी पाशाणी म्हणटात तशी. वयर चडटा चडटा उदक आमचें सोंपलें. आतां उदक सोंपलें म्हणटकूच सोदपाक कठीण आनी ह्या दिसांनी गरमेच्या दिसांनी उदक मेळप खूब कठीण आसता. तरी आसतना आमी एका ठिकाणार अशे पावले खडपांनी भितून गुहा कशी आसली. एकदमसो पाजरतालो. सादारणसो लांब बारीक अशे पाजरताले पूण ते इम्पोर्टंट नासले. त्या वेळार म्हाका तें उदक आसा घाम आयल्ले, जीव थकलेलो, सामके बेजार जाल्ले. त्या वेळार तें उदक म्हाका तें अमृत कशें दिसलें. आनी जेन्ना हांव सैमाचो, निसर्गाचो जेन्ना हांव उल्लेख करता किंवा तेजे विशीं चिंतता, आमी कित्या खातीर आनी हांव विरोध सदांच कित्या फटांक्यांचो किंवा ते मराण्यांचो कित्याक करता, तर ऑक्सिजन तयार करणाऱ्यो ज्यो फॅक्टरी ज्यो आहात, ऑक्सिजन तयार करना ती म्हणजे आमची वनसंपदा. राना खातीर ऑक्सिजन आमकां मेळटा आनीक त्या खातीर आमी जिती आहात. तर उदका विशीं जर सांगचें जाल्यार उदक ही म्हाज्या खातीर अमृत आनी प्राणवायू हो म्हाज्या खातीर देव अशें म्हणूंक शकता. बाकी देवा विशीं आहात, श्रद्धा आहा, भावना आसात. पूण ते जर ना जाल्यार हांवें एकट्याक सांगलें, की तो मोठे मोठे हें करपाक लागलो, शणपणां करपाक लागलो. जाणटोच तो. ताका कितें म्हटलें हांवें, की समज म्हटलें, देव आसा, तूं देवाक मानता, सगळे गजाली आहा तुज्यो, देवाची पुजा पाठ सगळें करता. जर झाडां ना आनी ऑक्सिजन ना, एका बंद रुमांत राव तूं, देवाची पुजा पाठ कर, जाता जाल्यार तुजें जाल्यार पळय म्हटलें. तेन्ना ताका मातशें पटलें, की बाबा हो उलयता तो बरोबर, ऑक्सिजन खूब गरज आसा. आनी
झाडांची कत्तल चल्ला ते जर चिंतीत आणि जे जागा हं. विकप, डोंगरांची कापणी करप हे चल्लां. एक सिंपल गजाल आसा, की आमी जी गोश्ट समज विकत घेतात, हं. त्याचे फाटलो परिणाम कितें जातालो? आतां प्लास्टिकच धर. परिणाम कोण चिंतिना. आपली गरज भागली की जालें. हे चिंत्ता. आतां चिंतात, की झाडां समजा आमी आसात आनी कितलेशेच रान आसा अशें म्हाका दिसता जवळ-जवळ हांव जेन्ना टॉक दिवपाक गेल्लो तेन्ना जवळ-जवळ 4-5 वर्सां जातालीं दिसता. तेतून म्हाज्या हितून वाचनात अशी गजाल येयल्ली, की पर डोळी 28 झाडां एकट्याक पडटात. 5 ओके. वर्सां पयलींची गजाल. आतां वाडली, कमी जाली काही खबर ना. जाल्यार विचार करात, की एकट्या मनशाक जर 28च झाडां पडटात, जाल्यार परिस्थिती सामकी बिकट आहा. आणि दुसरी गजाल अशी आहा, की 1917त गोंयांत खंय फॅनाची सुद्दां गरज नासली. आतां जे औष्णिक ते तापमान जे वाडलां पळोवंक गेल्यार, जाल्यार ते काँक्रिटीकरण, जंगलांची तोड, आता मागीर 2 हे मिनिटं फॅन बंद करू शकना आमी. ना, ना, ना. फॅन म्हटल्यार आतां दुसरो जीव जाला. हां. अर्दो जीव तेजेर आसता. अशी परिस्थिती कितें जाली तर ही दोंगरांची कत्तल जाला आनीक झाडां-पेडां मारप चालू आहा. प्रत्येक वेळी न्हू हांवेन ती कविता बरयल्या. हं. फाटल्या फावटी थंय गेल्लो न्हय एकी कडेन. इको फॉर्म हं. हे क्लबची स्थापना जाली त्या वेळार म्हाका परतो आपयल्लो. परिसर, वातावरण हे गोश्टींचेर हांवेन मातसो प्रकाश घालपाचो यत्न केलो. अ, मागीर तेंची परिसंस्था, हं. जे वाचनासून हांव खंय व्हडलो तज्ञ न्हू, तो वाचनांतल्यान म्हाका तकलेंत. हं. परिसंस्था म्हणजे प्राणी, जीव, जंतू हं. त्यांचो एक इलाका आसता. एक तेंचें ठिकाण आसता. तेंची एक बॉर्डर आसता. ती बॉर्डर केन्ना ते पास करिनात. कित्याक तर दुसऱ्यांक त्रास जातालो. पूण आमचें कितें आहा मनशांचें हं. कांयच ना लिमिटेशन सगळें सोंपलेलें आहा. कांयच पडलेलें ना. आणि त्या वेळार हांवेन संत तुकारामांचो जो एक वृक्ष वल्ली आम्हा हं. सोयरी, वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरी जो अभंग आहा त्याच संदर्भात कशी एक पोयम मातशी कुटके अशी बरोवन दवरलेली. ती थंयसर हांवेन सादर केल्ली. खंयची खबर आहा? हल्ली झाडं मला जरा जास्तच आवडू लागली आहेत. उन्हात उन्हात सावलीची प्रखरता खूप जाणवू लागली आहे. हल्ली झाडं मला. मागीर हांवेन कितें केलें, की माणसांच्या जीवनाचा परीघ संपूर्ण झाडावरच अवलंबून हं. आहे. म्हणून हल्ली झाडं मला जरा हं. जास्तच आवडू लागले. मग शेवटी कितें केल्लें झाडांच्या जी हे आहे हं. काय म्हणता आहे प्रवृत्ती, देण्याची प्रवृत्ती, झाडांची देण्याची प्रवृत्ती हळू माझ्यातच रुतू लागले आहेत. म्हणून हल्ली झाडं मला जरा जास्तच आवडू लागले आहेत. कविता खूप आहात म्हणून मातशीच खरं. म्हाका मोजके थोडे याद जाता ते हांव हें करता. म्हणजे तो हं. फोकस घालपाचो यत्न केला हांवेन. कित्याक तर वत हं. वाडला, उश्णता वाडल्या. मनशांचें जीवन आहा तें सरकमफरस आहा फूल झाडांचेर अवलंबून आहात. आणि कितें तुकोबांच्या अभंगांचा गाभा मला आता समजू लागला आहे. हे हं. सुद्धा हांवेन घातलेले बघ. म्हणजे खरी गजाल जे मौलिक ज्यो गजाली आहात त्या पासून मनीस परावृत्त जाता. कित्याक तर तो फक्त आपले फॅमिली, आपले बायल, भुरगीं हांचोच विचार करता. एकवट हो हेतुरलो गायबच जाला. पयलीं शेजार धर्म सुद्धा अशे कितें आसले जाणा, सोयरे धायरे येयली की आपल्याकडे साकर किंवा पालो कमी आसलो च्या पावडर. जाल्यार आमी फाटल्यान पोरसांतल्यान वयताले मातशी च्या पावडर दियात आमकां. हां. सोयऱ्या येयल्यात म्हूण चलता. त्या वेळार सुंदर एक नाते आसले न्हू ते सुंदर नाते आसले. अद्भुत नाते. एक एक एकोप आसलो, हां. एक घटसाण आसली नात्याक. आतां कितें जालें खबर आहा? प्रत्येक जण स्वतंत्र जावंक सोदता. तेंचेर कितें आमी डिपेंड रावया? आमचें खोरें फावडें आमचें सगळें आहा. आमगे साकार खूब आहा भरलेले. पूण त्या टायमार जे जगणें आसलें न्हू ते सुंदर आसले. ते काळाच्या ओगात आतां न्हू तो हेच गेला. सांजचे कडेन लोक बसताले एकामेकागेर. खबरी मारताले, खबरी उलयताले. मारताले, देवाण-घेवाण जाताली विचारांची. तो लोपच जाला सगळो हं. हे. म्हणजे एक प्रकारे ना मनीस आतां जगता तो कशें आयुश्य जगता जाणा कृत्रीम, हां. कृत्रिम आयुष्य जगता म्हणजे रोबोटीक आयुष्य जगता. तेका भावना हळू कुंठीत जाता. त्यो भावना मरच्या फाटलीं कारणां खूब, मरपा फाटलीं कारणां खूब आसात. आतां पळया, एक सीन चल्ला.
पिक्चरांत एक खून करता आणि रक्ता रक्ता जाता आणि आम्ही जेवण घेऊन ते बसता आणि बिंदास जेवता. म्हणजे ती भावना जी असली ऑटोमॅटिक ती नष्ट झाली. खून जाता किंवा वाईट गजाल चलता आणि आमची ती ती कुंठीत जायत आमची भावना. हे बरोबर आहे. सारखी गजाल. आणि दुसरी उलोवपाची पद्धत किंवा हां, विसंवादातून परिसंवादाकडे म्हणून एक आम्ही हे दवरलेलो सेशन दवरलें म्हणजे हां. परिचयाचे जे असले एडिटर एक असले तेंच्यांनी आणि त्या वेळार हांव उलयल्लो की सिच्युएशन अशी आहा की एक एक्झाम्पल दिलें एक पेट्रोल पंप आहा. पेट्रोल पंपाचेर अशे हात दुमडून एकटो उबो आहा. पेट्रोल पंपाचो तो वर करतो तसलो. आणि एक बसींतल्यान तेका उलो मारता, "ए पेट्रोल घाल मरे." तो आयकना 2दा जालें. त्या वेळार तो तापता तेचेर, "ए तूं राजा कसो व्हडलो हे करतो घालता का ना पेट्रोल तो" म्हणटा. तो आनीक दुमडटा हात. "ना घालिना चल" झक मारतो. आता संवाद आसा ते सौम्य आसूंक जाय. आमी पान पसंद, पान का मिठास गले का स्वाद अशें हे कितें तरी एक एडव्हर्टायज येताली. तेणी जर तोच संवाद असो हें केल्लो, वापरलो की "बाबा रे मातशें पेट्रोल घाल मरे, राजा कसो काय असो आसा तुवें हात दुमडून." असो तो सौम्य आवाज यूज केल्लो जर, टोन जर यूज केल्लो, जाल्यार तो हं. अवश्य घालतालो आसलो. हे जेपो चुकता की आमी सगळे हेके करुया आणि आमी अहमपणा जागृत दवरून सगळ्यांचेर हे करूंक सोदता, राज्य करूंक सोदता, तशें जावचें ना. सर मागीर जर तो राजकारणी असो हेतून तुम्ही वा परत कितें. डिस्टर्ब करता. एक बेसिकली जे आमचे जे प्रॉब्लेम आता पळय तुम्ही लायक फेस केला आसतलो. एक बिटवीन एक 18 ते 25 पर्यंत 25-26 पर्यंत ह्या एजीचेर भुरग्यांक कितें जाय आसता, आपली खंय तरी पब्लिसिटी जाल्ली जाय आसता. आपल्या लोकांनी हं, वळखलो जाय आसता. म्हणून आतां सगळे भुरगे तुमी पळयला आसतले रिलीज करतले, फिल्मांनी वयतले, की हं. वेगळे वेगळे कितें करता आपल्याक प्रसिद्धी जाय म्हणून. सो हेजोच मागीर तितली गरज पडत ना आनी मागीर तेंचें लक्ष वचना आपल्याक पर्सनॅलिटी जाय जाय म्हणून. आनी हेजो फायदो पॉलिटिशियन्स घेतात आनी आपल्याकडे ओडून घेतात आनी आपलो फायदो देखून सोडून दितात. हं, आनी हं. सोडटा तेन्ना तेंची एज जाल्ली आसता. बरोबर. सो अशा टायमांनी युथांनी जागृतताय जावपाची बेसिकली आनी हे गोंयान जाता हे म्हाका रेफरन्स खूब जाणांनी सांगला सुद्दां, की अशें जाता आपल्या वांगडा जालें आपूण कितें करूं रे आतां? अशे विचार जाता. मागीर तांकां कितें सांगप आनी कितें करप अशा टायमार? प्रत्येकाक असो टिचर मेळटालो, मार्गदर्शक मेळटालो म्हणून हं, तशें चिंतपाचें ना. आतां म्हाजीच गजाल सांगली हांवें, की ल्हानपणांत हांव म्हणजे सादारणसो म्हाका कळटालें त्या वेळार हांव भुरग्यांक घेवन तांकां स्टोरी सांगतालो. हं, बऱ्यो स्टोरी सांगतालो. मार्गस्थ हां, वेगळे तरेन जावंक हं, शकता. तर तशे तरेच्यो हांव स्टोरी सांगताले. ते आतां खंय तरी पावले, तेंचे नांवय हां, आसा खंय तरी भुरग्यांचे. तसो प्रत्येक कडेन मेळटालो अशें ना. एकच गजाल तांकां सांगूंक सोदता हांव. आमी स्कुलांत आसतना जवळ-जवळ 5वी आसताले. त्या वेळार बरो साने गुरुजींचेर व्यक्तिमत्वाची जावन गेली आमच्या इतिहासांत बीन. तेंचेर लॅक्चर दिवपाक एक वक्ता आयिल्लो. तेणे कितें सांगलेलें, की आमी जगताले जाल्यार राजहंसा सारखे जगूंक जाय. हं, वृत्ती आमची राजहंसा सारखी आसूंक जाय. कावळे सारखी ना. खंयसलो किचड कितेंय हं, उखलता तसली ना. तर राजहंस कितें करता, तेणी सांगलां त्या वेळार आणि तेन्नासून ते तकलेंत बसला ते फीट अजूनय आहा, की राजहंस उदकांत जर दूद घातलें जाल्यार दूद वेगळें काडूंक शकता आणि उदक वेगळें करूंक शकता. अशी तेचे भितून हें आसता, कॅपॅसिटी आसता. ती कॅपॅसिटी किंवा ती प्रवृत्ती आमच्या भितून ठासपाची किंवा हं, आपल्या भितून हे करपाची आणि आपूण सायडीन रावपाचो, हं, ज्यो गजाली घडटात तेतून. त्याचे सायडीन रावप खूब कठीण आसता, पूण हं. एक नित्य नेमान जर प्रयत्न करीत जाल्यार ऑटोमॅटीक जाता तें. तर तुमकां पॉलिटिक्स कित्याक आवडना? बेसिकली तुमी मोस्टली पॉलिटिक्स वचायना, म्हणजे नासता, इन्वॉल्व नासता. आता हांव तेन्ना जवळ-जवळ 11वी आसलो का 10वी आसलो ना चड करून 11वी आसलो दिसता. त्या वेळार हांवें पोयम बरयल्ली. पॉलिटिक्साचेर आहली. पूण तेन्नाच म्हाजी जी हें आसली न्हू तकली ती पॉलिटिक्स हें म्हणजे सामकें पाड आनी कितें-कितें अशे तरेचें. दर 5 वर्षांनी बाजार मतदारांचा भरवतात म्हणून एक कविता असली. हं, मते आपल्याला मिळवण्यासाठी मोठमोठ्याने ओरडतात आणि कितें आणि कितें. म्हणजे पॉलिटिक्स ते मागीर वळख दाखोवण्यास विसरतात. गाडी गेला असता कोणी वळख दाखोवण्यास विसरता. हे पॉलिटिक्सात चल्लां. आणि पॉलिटिक्स तुमकां जाय ते मुद्द्याक हात घालतले. आतां एक सर्वसामान्य मनीस गरिबांची जेन्ना स्टोरी सांगता तेन्ना गरीब आहा तितले तांची काळजां आहा, आमचोच तो पुढारी, आमचोच पुढारी अशें दिसतालें. सो तेंची ती टॅक्नीक आसा, तात्पुरते भाशण ठोकलें, की तेंचें काम सोंपलें. ताका वळखुपाची जी वृत्ती आहा ती हं. राजहंसाची जाय. जाल्यार
आमी सायडीन रावपाक शकतात. आणि आणि एक गजाल की उदाहरणां भरपूर मेळटात की अ, प्रगाढ संपत्ती आहा, अचाट संपत्ती आहा, सगळें धन दौलत आसतना मनीस सुद्दां आत्महत्या करता. हम्म. सुखी जीवन, सुखचैनीच्यो गोश्टी मेळोवपा खातीर धडपड चालू आसता सगळे कडेन. म्हणून ती आत्महत्या कित्याक करतात काय? तर तेका आत्मीक समाधान नासता. आत्मीक समाधान जातालो जाल्यार मरावे परी कीर्ती रूपी उरावे. कोणाक तरी अ, आपूण स्वताहून कोणाक तरी हेल्प करूंक जाय केन्ना तरी. म्हाज्यान शक्य आहा तेका हेल्प करूंक जाय. माझे कुटुंब, माझो परिवार तेच्या पलीकडे जर विचार करिना जाल्यार तो मनीस शेणलो म्हणपाचो. आनी ते शेणोन जर तहो समाजात तो प्राणी कितें म्हणटा एकसुरू म्हणटा तसो आसूंक जायना. बेसिकली ब्रॉड थिंकिंग आसपाक जाय. ब्रॉड थिंकींग असो. आता ते उदाहरण एक सांगता सिंपल कितें आता गरमेच्या दिसांनी चडशे आत्महत्या घडटात. खोल विचार करता म्हणून सांगता हांव. एक म्हणजे एक तुटपणजी, हम्म. पैसा कमी. अ, त्यानंतर मनशाचें कितें आसता, टेन्शनां वेगवेगळीं आसतात. आणि भायल्यान गरमी आणि भितरल्यान गरमी विचारांची तेका मार्गो मेळना. एक थंड जर भायल्यान वातावरण आहा एक ॲटलिस्ट तो कसो तरी एडजस्ट करूं शकता. ते विचारय थंड जावंक शकता. त्या खातीर मनशान कितें करप टेन्शन कितलें येयलें सुद्दां जाल्यार न्हू हाचो विचार करप. आतां आमी तस्त पयले आसतले. कोंकणीत सांगपाची गरज ना. पसरट भांडे, तस्त. तस्तांत उदक दवरात तुमी रातभर आनी दुसरे दीस पळयात थंड जाल्लें आसतलें. आनी तेच जर बंदिस्त हेतून आतां थर्मोसात वा स्टीलची आतां येयले थर्मस बिर्मस किंवा एक आंखूड आसा न्हू भांडे तेतून ते उदक दवरून पळय. आतां रातीचीच गजाल सांगना 4-5 वरांची किंवा 2-3 वरांची सांगता. जे पसरट भांडे आसता तेतूंतलें उदक रोखडें न्हिवता आनी जे भितून आकुंचीत आसता भांडे टाइम तेतूंतले लागता. गरम तशेंच उरता. न्हिवपाक टायम लागता. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे सर कपान च्या पिवप आनी बशेन हां. च्या पिवप. तशें जर पळोवंक गेल्यार जाल्यार मनशाचें मन किंवा मनशाची वृत्ती कशी आसा ही चारय तरेन तेणी ती आपल्याक एक्सपोज करूंक जाय. म्हाजें दुख्ख, वेदना चारय तरेचे लोक बरे आयकूंक जाय, लोकांक एकठांय धरूंक जाय. एकाच हेतून आहा जाल्यार तें जायना. तेन्नाच मनीस वेवस्थीत उरता. जाल्यार लाखाची संपत्ती आसा आत्मसंतुश्टी ना जो मेरेन तो संतुश्ट ना मनांतल्यान तो मेरेन तो कितेंय करूं शकता. सर ओव्हरऑल आमी 2 वरां दुसरो शूट करता व्हिडिओ. 2 वरां एक तुमच्या मदीं पॉझिटिव्ह वायब्स कशे म्हाका फील जाता. सर एक कित्या खातीर सर तुमच्या मदीं अशे वायब्स एक्चुअली येता आनी अशें दवरुपाक जाय जाल्यार एक्चुअली कशी नॉलेज आमी किंवा कशी ही एनर्जी वाडोवपाक जाय? म्हाजें न्हू लाचारी म्हाका अजून मेरेन कोणी लाचार बी म्हटल्यार म्हाका हें जायना, सहन जायना. एक गजाल आहा. भावान कितें तरी म्हाका म्हटलेलें एकदां व्हडल्या भावान आनी हांव थंय पायपा आहात स्कुलाच्या फाटल्यान काळोखाचो बसला आनी थंयसर कविता म्हाजी आधार. ती अजुनूय स्वाद सोडूना ती कृपा आहा. म्हणजे तेणी कितें म्हटलेलें की बाबा लाचारी पत्करूंक ना, हें करूंक जायना आनी नाही दादा म्हणून आमी लाचारी पत्कारली नाही आनी कशें तरी कविता बरयली. म्हणजे आत्म हे काय ते संतुश्टी जाता तेतून पूण तूं वयर कसो येतालो त्या विचारांतल्यान हें म्हाका थंय जाणवलें. काळोखांत बसला कविता बरयता मातसो प्रकाश स्ट्रीट लायटीचो आहा मातसो ही गजाल आहा. आनी आतां उर्जा-बिर्जा म्हटल्यार न्हू ते केरकर सरा कडेन गेल्या नंतर तुमकां आनीक उर्जा जाणवतली. मनशाचे विचार, व्यक्तिमत्व, स्वभाव सगळे गजाली जर आवडटा न्हू मनशाक आनी तुजे भितून तो स्वता आसूंक जाय बेश्टो दांभिकपणा आसूंक जायना. तेन्ना तेका एक ओड एक निर्माण जाता. फाटल्या पावटी हांवें सहजच एकट्याक सांगलें की कविता थोडे म्हाजे मोजकेच इनकंटिन्यू उरले आहा. मोजके धर त्यो तेतुंतली कविता एक आहा स्वताची समजूत घालून वयर येवपाक देवा खातीरय बरयल्या कविता हेज्या खातीर तेजे कडेन सगळें जाल्लें. तेतून कितें आहा तितून कितें म्हटलां खबर आहा? तुमकां शुन्यात टाकला. कांयच तुका कोण किंमत दिना. तुज्या भितून स्पार्क आसा आनी कितें तरी करतलो म्हण धडपड आहा. तो स्पार्क तयार करूंक जाय स्वताक. दुसरो सांगन तुका पुश करून जावचोच ना. कस्सो जावंक शकना. विचार दिवंक शकतालो पूण जी क्रिया आसा ती स्वता करूंची पडटा. कितलेशेच मोटिवेशनल स्पीकर हे दिता टॉक दिता पूण स्वता मेरेन आपूण स्वताच पुश जायना तो मेरेन जावंक शकना. त्या खातीर म्हाजी एक ल्हानशीच एक हें आसली कविता तेतून कितें म्हटलें लोक तुमची टवाळी मारतात
फकाणां मारतात. तुमच्या भितर तुमकां खबर आहा तुमचो परिचय, तांकां ते हिशोबात धरप ना. म्हणून हांवें ती कविता बरयल्ली की आज उकिरड्यावर फेकून दिलेले दिवे उद्या कुणाची तरी पथदीप बनतील. हम्म. आज उकिरड्यावर फेकून दिलेले दिवे उद्या कुणाची तरी पथदीप बनतील. अंधाराला चिरून ते सोतेजाने चमकून उठतील. अंधाराला चिरून ते सोतेजाने चमकून उठतील. आज खुशाल हसा तुम्ही त्यांच्यावर. आज खुशाल हसा तुम्ही त्यांच्यावर. उद्या असणारे चेहरे रडकुंडीला येतील. उद्या असणारे चेहरे रडकुंडीला येतील. आज उकिरड्यावर फेकून दिलेले दिवे उद्या कुणाची तरी पथदीप बनतील. म्हणजे याचो अर्थ कितें बाबा उकिरड्याचेर तुजो कांयच किंमत ना, तुका उडोवन दिला, हम्म. टाकून दिला, वाईट टाकला म्हणटा तशें. पूण तेणी जर तेजो स्पार्क आसत जाल्यार ऑटोमॅटीक तो कसो तरी तयार जातालो. म्हाजो आतां ट्रॅक तेन्ना चुकलो. हांव टिचर जावपाचो आसलो आणि शिक्षण क्षेत्रांतय अशी हा. हें चलता म्हण कळ्ळें बशिलिगिरी आनी काय. हांवें तांकां विचारलें की बाबा हांव टिचर जावंक सोदता जाल्यार म्हाज्या कडेन ते प्रमाणपत्र किंवा ते हें आसा, सर्टिफिकेट आहा. शिक्षकाचो जो अर्थ असो आहा की शिक्षक, शिस्तप्रिय, क्षमाशील आणि कलाकार. ह्यो तीनय गोष्टी जाचे कडेन आसा तो टिचर जावंक सोदता. आतां वशिलाची मनशां भरल्या कारणान, टिचर भरल्या कारणान भुरग्यांची जी वाड आसा, योग्य वाड आहा ती स्लोली भरकटत आसा. कित्याक तांकां मुळात ते कश्ट तांकां खबर ना. तेंचे भितर शिस्त ना. कोण बरोबर. तरी सांगलें म्हणून ताका लायलें. आणि बरे नागरीक घडयता जाल्यार टिचरच घडयता. आनी ते आतां तफावत चल्ल्या हम्म. की भितून समाजात ते घडना. जस्ट टिचर आपलें शिकोवपाचें काम करता. हे शिकल्याचे आपण शिकता म्हणून काम करतात. त्या पलीकडे काय ना, विचार देणारे सो कोण आता ना. ओव्हरऑल जर माझा लास्ट प्रश्न मी कॉन्व्हर्सेशनाचो करीत न्हू, हं. ओव्हरऑल जे आतां कितें स्कॅम चल्ला, ज्या प्रकारान जे स्कॅम चल्ला गोंयांत, ते जर आमकां कमी करपाक जाय किंवा बंद करपाक जाय, जाल्यार युथांनी कितें करपाक जाय? कित्याक युथूच दादले कितें करपाक शकता? युथाच कडेन आतां हांव आतां परतो आं. हेजेर घालतालो. आनी एक वायटालो शब्द हांवें यूज केल्लो की हे सरकार आहा ते गलगल्याचें सरकार काय. कित्याक सांग, आमचे मोदी जे आहात ते जगभरात सांगतात की सगळ्यात यूथ आसा, यूथ शक्ती आहा ती आमच्या भारता कडेन आहा, अशें सांगतात ते. सगळ्यांक सांगतात. जर यूथ शक्ती भारता कडेन आसा जाल्यार ह्या ज्या यूथ शक्ती युथांक बिगडपाचें काम कोणा कडसून चलता? सरकाराच कडल्यान म्हणूं येता. आतां जंगली रमी हे ते ए टू झेड काय खंयचे तरी वेगवेगळे जे ॲप्स जे आहात ते. ते जे ॲप्स आहा, तुका रिक्वेस्ट येता, तूं खेळ, तुका आकर्शणाची लोभ हं. ते लोभ धाडटात, की अशे तुमी जॉइन जाय, हे करा. हे कितें खुलेआम कित्याक चलता ऑनलायन? चलोंक जायना. सरकारान बंदी हाडपाक जाय. जर युथाक जर भरकटोवंक जायना आनी फाटले फावट खूब फावटी वेगवेगळे न्यूज येता. फाटले फावट कितले तरी लाखांनी पेमेंट घेणारो एक इंजिनियर मेलो. कित्याक तर ऑनलायन गेमी खेळटालो. त्यानंतर एक भुरगो कितले 9,000 कितले बापायचे घाल्लेले म्हणून तो गेलो. आतां यूथ आनी तो शिकलेलो म्हणजे सादारण कळटालो. हां. तो मॅच्युअर्ड आनी ल्हान भुरगो. हेतून हे कित्याक चलता ऑनलायन हे तर सरकारान थंय आळाबंद घालपाचे निश्चित ना. प्रत्येक खेळाडू आहा खंयचो एक सुप्रसिद्ध जाला. तो कितें करता? तो तेच काम करता. अमके खेळा, तमके खेळा. खेळाडू आहा तोय करता, एक्टर तेच करता. व्यसन आनी हे नाका ते हे सगळे खेळ गेम. तेजे कडेन वळयता. ते सरकारान पळोवंक जाय न्ही खरी गरज आहा ती. नाल्यार देश खंय तरी शेणटलो. दिशा नासतलो. गोंयच्या युथां खातीर तुमची शेवटची एक मॅसेज दिवचानी. युथां खातीर मॅसेज दितालो जाल्यार कितें जाणा, जर हांव शिकला वा नकळो म्हणजे म्हाज्या फुडें जे बसलेत कोणी तरी, तूंय बसला जावं आनी हां. कोणी. हांव जर बरे विचार जर मांडटा, तेजें शिक्षण लक्षात घेवप ना. तूं कितवी शिकला वा ना हं. शिकला हें घेवप ना. तूं जर बरेंच खरोखर जर युजफूल आहात विचार अशे तो मांडटा जाल्यार तेजे विचार आयकप. कित्याक देवान 2 कान दिले ते आयकपा खातीरच दिले. त्या नंतर तेजेर चिंतन करप. योग्य, अयोग्य ह्यो गजाली वळखपाची खूब गरज आसा. आनी
एक ल्हानसान हांव ते बौद्ध कथा बी वाचतालो ते थोडे तकलेंत बसलेले आहा. ती बौद्ध कथा एक सांगता. कितें जालें खबर आहा? एक गुरू आनी शिष्य वयताले. एका गांवांतल्यान तांकां दूर वचपाचें आसलें. त्या वेळार कितें जालें ते न्हंयेक येयलो पूर. पूर येयलो म्हणटकूच वयताले कशे अख्खंतच पावस पडटा. पूर येयल्या कारणान ते ह्या वटेन उरता दिसता आमी. अशें म्हटलें. कोणी? शिष्यान. गुरुजी आतां काय करुया आमी? गुरुजीन काय सांगलें तेंकां, म्हाका म्हटल्यार पिवंक कळटा. तुकाय कळटा. चलया आमी पेंवंक. पिऊन गेल्यानंतर ते आपलें काम उरकून येयल्यानंतर ते थंयच्यान झाड मारतात आनी ते न्हंयचेर घालतात सरळ. आणि तो विचारता म्हणजे शिष्याची कितली आहा कॅपॅसिटी जाणीव करून घेवपाची. तो विचारता, "गुरुजी म्हाका एक सांगा" म्हणटा, "तुमी आतां म्हणटा की ते झाड मारून घातला न्हंयचेर. आमकां तर पिवंक कळटालें न्हू." आमकां कळटालें पूण फुडल्यान जी येताली फुडली पिळगी जी येतली किंवा फुडल्यान कोण येताले मनीस, तेंकां पिवंक कळटालें काय ना तें आमकां कांय खबर ना. तेंकां तेजो यूज करूं नये. ही जर वृत्ती आसत मनशाची ना, मनीस भरकटचे ना भुरगे. केन्नाच भरकटूंक शकना. आणि अशें न्हू म्हाजे कडेन अमकें ज्ञान आहा म्हणून गर्वान भिरूंक जायना. तेच म्हणटा हे उदळ सांगलाले की चतुर पित्वा. आता एक दुसरें उदाहरण आहा. एकटो प्रगाढ पंडीत आसता आनी तो तशें तेका ती न्हंय पार करपाची आसता आनी नावाडी आसता. बसलो तो व्हडयेर आनी तो प्रश्न करता. तेका गर्व आसता की तूं अमको ग्रंथ वाचला? तो म्हणटा ना. तूं अमकें अमकें साहित्य वाचलां? ना. तूं अमूक केलें? तें केलें. अशें करता करता न्हंयक उदक व्हडलें आसता आनी भोंवरो आसता मदीं. तशें करता करता तो म्हणटा हें ना तुजें जीवन म्हणालो वाळपय वाळफय. वाळफय जीवन म्हणटकच तेका वायट दिसता. व्यर्थ गेलें तुजें जीवन. तूं कांयच वाचूंक ना जाल्यार. तो कितें म्हणटा जाणा? जेन्ना भोंवरो येता आनी जेन्ना मातशी अशी हें जावंक लागता, बॅलन्स जावपाक लागता व्हडयेचो आनी झट करून तो सकयल पडटा. आनी नावाडी कितें करता? पोंवता आनी तो व्हडये कडेन वयता आनी व्हयलो मारता. वाचय म्हणून. आतां तूं म्हणटा हे तुजे ग्रंथ हे सगळे वाचले ते यूज जाता तुजे? जीवन जगपाची कला म्हत्वाची आसा. हांव वाचलें कित्याक म्हाका ही कला कळटा. म्हणजे कोणाक कमी समजूंक जायना. समजून घेवपाक मनशान जाय आनी तशें चलपाक जाय. तो मागीर म्हणटा सॉरी म्हणटा, माफ कर आपल्या तेका त्या नंतर तूं वयर काडटा. अशी गजाल आहा. ही जर वृत्ती आसली मनशाची जाल्यार सुरळीत चलतलें आनी मार्गदर्शनाची खूब गरज आसा. युथां कडेन पावर आसा, प्रवाह आसा, करण आसा. फक्त तेका दिशा दिवपाची खूब गरज आसा. ती वेगवेगळे संप्रदाय जे जे लिडर आसा तेंच्या कडल्यान व संगीत क्षेत्र तेतूंतसून सुद्दां मेळटा. तेतून मागीर कीर्तन-बिर्तन तेतूंतल्यान वेगवेगळ्या तरेन तुमी मार्गदर्शन घेवंक शकतात आनी आपल्या जिवनाची जी नौका आसा ती सुरळीत फुडें व्हरपाक शकतात. इतलेंच सांगता हांव. देव बरें करूं. असं सोंपोवच्या पयलीं म्हाका दोन प्रश्न याद जाता सर. एक पयलो प्रश्न असो की आतां ओवरऑल 2 टायपचे आतां ओवरऑल आमच्या मिडियांचेर कंटेंट रेडी येता. एक जेचेर व्ह्यूज खूब गावता आनी हेचेर व्ह्यूज कमी गावता. सो व्ह्यूज कमी गावता आनी कंटेंट बरो आसा म्हणून तो पळोवपाचो काय म्हळ्यार बेसिकली व्ह्यूजां खातीर कंटेंट करपाक जाय काय व्ह्यूज तेजे चड आहा? कित्या खातीर एक्चुअली अशें आसता? व्ह्यूज रिलेटेड. म्हळ्यार आपण जर थोड्या जाणां पळय पॉलिटिकल न्यूज खंयची पयली हेजेर व्ह्यूज चड येता. आमी होच कंटेंट करया रे अशें म्हणटा. पण ते आमी चड पळयत जाल्यार तें आमकां बरें नासता. थोडेच नेगेटीव येता. आनी थोडे अशे आसतात जशे की थोड्या जाणां भगवतगीता एक्सप्लेन करतात. तेंचेर व्ह्यूज खूब कमी येतात. हं. पण लोक खूब कमी पळयतात. सो हे बेसिकली कित्या खातीर अशें घडटात? अ, व्ह्यूज जे रिलेटेड जे असतात पळय कंटेंट कित्या खातीर घडटा? आनी तेका लोकांक मागीर दिसता हेजेर व्ह्यूज कमी आहा म्हटल्यार हो कंटेंट फालतू अशें दिसपाक लागता. हं, हं. सो ओवरऑल हेजे खातीर कितें करपाक जाय? म्हटल्यार कंटेंट बंद करपा खातीर जे कोण करता हेंच्यांनी व्ह्यूज कमी येता म्हणून काय ना. कितें तेच करपाक जाय? सांगलें न्हू. आज उकिरड्यावर फेकून दिली देव तो हां. स्वता भितरलो स्पार्क तसोच दवरपाक जाय. दुसरी गजाल खबर आहा? मनशाची वृत्ती कशी आहा जाणा? दुसरो पडलो, दुसरो आपटलो जाल्यार तो तिसरो पळयना तेका हसता. पयलोय हसता, तिसरोय हसता मदलो पडलो जाल्यार. हं. तशी मनशाची वृत्ती आहा. स्वता जो पर्यंत ठोकर लागना तो मनीस सुदरूंक शकना. स्वता ठोकरय खावची पडटा. त्यानंतर मनीस सुदरता किंवा तेची प्रगती जावंक शकता. आता पळय आं
तूं म्हटलें की जे पॉलिटिकल्स आसता विशय हं. तेजेर चड व्ह्यूज आसतात आनी कितें कॉमेंट्स आसतात. मनशाची बुद्धिमत्ता न्हू ती वैचारीक जो लेवल आहा न्हू तो कमी जाला. कित्याक तें सांगलां न्हू उदाहरण. हां. बुद्धिमत्ता ती वेगळ्या दिशेन भोंवता वा फिरता. त्या खातीर तेंकां ती कळना की कितें हं. योग्य कितें अयोग्य. आतां जो वल्गर फालतूपणा आहात न्हू, हांव मुद्दम केन्ना पळयता हे. तेंचे कितलेशेच लाखांनी सुद्दां आसतात. व्ह्यूवर्स हं. असतात, तेंचे हे असतात, कमेंट्स सबस्क्रायबर्स असतात, सबस्क्रायबर सबस्क्रायबर्स असतात आसता. आणि वाळफळ म्हणटा तशें. वाळफळ कांयच ना, युजलेस सारके. आतां निसर्गा विशयी एक विशय आहा, पर्यावरणा विशय आहा. त्यो बुद्धीचो विकास कसो करप, स्वताक बिल्डअप कसो करप, हे जर विशय आसात न्हू, जाल्यार कोण पळोवंक सोदिना. कित्याक सांग, बुद्धिमत्ता तशी भोंवत चल्ल्या आनी स्वताक प्रत्येकाक जर दिसता की आपूण सुदारपाक जाय आनी आमी आमच्या हातीन कितें तें हां. बरी गोश्ट घडपाक जाय आनी नेगेटिव्ह एक सांगता हांगासर क्लियर करता. चोरांक चान्न्याचो हुस्को अशें म्हणटात कोंकणीन. आनी हे चोर आहात न्हू चडशे भरलेले आहात. ते मागीर कशे जावं बौद्धीक तुमचे हे खालवणारे आसो, हं. पाण उतार करणारे आसो वा हे करणारे तुमकां कशे तरी नाडूचो यत्न करणारे तातले भरपूर लोक भरल्यात समाजात. ते लोक कितें म्हणटात जाणा, तूं बरें कार्य करपाक सोदता जाल्यार ते कितें म्हणटा, कलियूग चल्ला. हाचेर हांवें बरेंच दिलां, खूब जाणांक दिल्लेलें आहा. कलियूग चल्ला. तूं बरो रावलो म्हणून कितें फायदो आहा? कलियुगाक जाता ते कलियुगाची मरण आहा ते जाता. कलियुगाचो मेन हे कितें आहा खबर आहा कलियुगाचो, की जितले तुमी वायट वागताले, जितले तुमी वायट रावताले, तितली जितले नेगेटिव्ह उलयता, तितली कलियुगाक ताकद मेळटली. हं. एका राजान ते राजाचें नांव सांगना. राजान कलियुगाक सांगलेलें, की थंय तुजी जागा तो हल्ललो कलियुग. तुजी जागा खंय खबर आहा म्हटलें. तर बार, वेश्य वेवसाय, जे वायट गजाली आसताल्यो, थंय तुजो हें आसतलें, तूं थंय रावतालो आनी थंय जर दुसरो कोण वयता जाल्यार तुजो तो पसार करतालो. हं. थंय गेल्लो आनीक खंय वयता जाल्यार पसार जाता. सद्या समाजात हीच गजाल चल्ल्या. लोक कलियूग चल्ला म्हणून पाप करपाक मोकळे जातात. वायट कर्म करपाक मोकळे जातात. हे सध्या चल्लेलें आहा समाजात. सर आता एक शेवटचा प्रश्न आता ओव्हरऑल आमचे 2 टॉपिकाचेर 2 डिस्कशन जाले. एक हं. पॉलिटिकल स्कॅम्स जो गोंयांत चलता तेंचेर आमी उलयले. तुमचे विचार तुमी मांडले आनी एक तुमची फूल लायफ जर्नी कव्हर केली आमी. सो ओव्हरऑल हे जे डिस्कशन जालें पळय तुमकां कितें दिसता हेतूंतल्यान? हेची कितें गरज आसली किंवा हेचो इम्पोर्टन्स खंय पर्यंत आसा? हां, योग्य प्रश्न विचारलो तुवें. कित्याक जाणा, आमी जाय त्या वेळार न्हू आयुश्यांत हरले अशें दिसता आमकां. हं. तुमचे कडेन जर अशे वेगवेगळे तरेचे कला, टॅलेंट वेगळो आसा तुजे कडेन, प्रतिभा आसा आनी प्रतिमाय म्हत्वाची आसा. जितले तुमी सिस्टमॅटीक रावताले तितली ती प्रतिमा बरी आसतली. तितली तुमची प्रतिभा आसा, टॅलेंट हं. आहा, तो उजागर जातालो, ऑरा वाडटालो तेजो. हं. तशें आसा. हातूंत कितें आहा खबर आहा? म्हाका एक्सपोज जावं कशें दिसलें किंवा हें करता म्हाकाय एक टायमार एक मनीस मेळ्ळो. "तूं लग्न जाला?" "ना." "तुवें अशें केला?" "ना." "तुवें तशें केला?" "ना." "तुजें आयुश्य व्यर्थ मरे." अशें म्हाका सरळ म्हटलें एकट्यान. तो कितलो खोलात आसा तेजी ऐपत कितें आहा तें हांव जाणा आसलो. हं. हांवें सिरियसली घेवंक ना. पूण आयज म्हाका सांगचें दिसता, की बहुआयामी जेन्ना व्यक्तिमत्व असता किंवा तुझ्या कडेन वेगवेगळे टॅलेंट असता, तुजो खंयी निभाव लागूंक शकता. आमी शिकता आसतना एक हें आसलो लेसन आसलो. त्या लेसनात कितें म्हटलें, की माणसाकडे लात मारेल तिथे पाणी काढील, अशी धमक असायला पाहिजे. लात मारेल तिथे पाणी काढील, अशी धमक जेन्ना आमच्या भितून येता, ती बेश्टी येवची ना. तेच्या फाटल्यान प्रयत्न आसतात. तुमचे संस्कारय म्हत्वाचे आसतात. नाजाल्यार खंय वोवोच सुट्टाले तुमी. हं. स्वताक नियम थोडे घालून दिवचे पडटात. हे सगळ्यो बरोबरीन जेन्ना प्रयत्न, संस्कार, नियम, अटी सगळे जेन्ना घालतात आनी तुमी जर योग्य दिशेन चलतात, तेन्ना तुमी खंयूय वचूंक शकतात. आनी त्याच वेळार तुमचे कडेन आतां पळयात, ऑल इंडिया रेडिओचेर हांवें काम केलें. तेच्या पयलीं हांव ल्हान-सान कसलीय कामां करतालो. कसली म्हणजे इलॅक्ट्रिकल काम करतालो. जेन्ना कांयच कळनासलें तेन्ना हांव तुळशीची पेंटिंग करतालो. हं. तुळशीची बी. पेंटिंग मकर-बिकर करतालो. त्या खातीर ती चित्रकला अवगत आसली ती त्या खातीर ती यूज जाली. मागीर जेन्ना हें केलें कॉलेज केली. थोडे म्हणटा कॉलेज केली, हायर सेकंडरी केली ती वाया गेली. यूज जावंक ना.
हांवें मराठी घेतलेली, कोंकणी घेतलेली. म्हाजो यूज बरो जालो. हांवें नाटकुली बरयलीं, नाटकां बरयलीं, कविता बरयल्यो, टेलिफिल्म सुद्दां बरयले. आनीक एक म्हत्वाची गजाल की म्हाजो जो फ्रेंड गुरुदास गांवकर, तो म्हणटा की तुका लागून हांव घडलो. हांव म्हणटा तेका लागून म्हाजो खंय तरी एक उत्कर्श जालो. कित्याक हांव तेच्यान सिनियर, तेच्यान व्हडलो आनी तेणी न्हू साधना संगिताच्या हितून मळार सामको स्वताक व्होवून घेतलो. आई सुद्दां बरी नसली. त्या वेळार तो साधना करतालो. तेकाच खबर आसतलें कशें कितें करतालो. आनी तेणी म्हाका होणयो म्हणून एक झरो आहा आमच्या हांगासर. थंयसर आमी वयताले फिरपाक बी. खास करून मे म्हयन्यांत बी. आनी एक पत्रकार आसा तोय केन्ना आसतालो, नारायण गांवस म्हणून फ्रेंड आनी तो. आनी त्या वेळार म्हाका तेणी ल्हान आसतनाच म्हाका सांगलेलें की निकतो तो स्टेप शिकतालो म्हाका, की तुज्यो कविता बऱ्यो आसतात आनी हांव जेन्ना सक्षम जातालों कंपोज करपाक, त्या वेळार शुवर तुज्या जे कवितांक आसा न्हू, तेका हांव संगीतबद्ध करतालो, कंपोज करतालो आनी तुका तेंको दितालो किंवा हांव वचनां बांदलो आहा ते तुका जाणीव करून दितालो. आनी तेणी तशेंच केलें. चडसो तेचो भाग आसा कित्याक तर म्हाजी जी कविता आसा ती शरीर आसलें आनी आत्मा संगीतबद्ध करून तेणी भितून आत्मा घातलो. आयज ते YouTubeर मेळटात म्हाजी कविता कांय आनी एक प्रोजेक्ट जावपाचो आहा म्हाजो. जवळ-जवळ 7-8 भितून हें आसतालें पोयमी. त्यो संगीतबद्ध केल्या नंतर ती गितां जातालीं आनी गीतकार म्हणून म्हाजी छाप सद्या मारलेली आहा, की बाबा करता. तर तेतून आहा माझ्या कवितेला तुम्ही जर हेचेर सबस्क्रायब केलें YouTubeर रामेश्वर क्रिएशन तांणी केल्लें तांच्यान तें. थंय जर तुमी हें केलें जाल्यार म्हाज्या कवितेतलो म्हाजें एक गीत जाल्लेलें आसा. दुसरें घोटणे शिवराम म्हणून मेळटालें एक भक्तिगीत टायप. भक्तिगीत म्हटल्यार जाता. ते मेळटाले. आनी थोड्यांचेर अजून प्रोसेस चल्ला. जे कंपोजींग चालू आहा 2-4 अशे जाल्ले आसा. तो आमचो प्रोजेक्ट घेवपाचो फुडाराक आनी येतालो. आनी कविता आसात म्हाज्यो. जे त्या नंतर आमची फाटले फावट गणपतीच्या टायमार गणपती त्या विशयी श्री गणेशांचेर एक सॉन्ग रिलीज जाल्लें आमचें व्हिडिओ सॉन्ग. तेंतूर उल्लेख करीनसो दिसता की चलचित्र टीम आणि रामेश्वर क्रिएशन टीम यांच्यानी खूपच मेहनत घेतली. माझी थोडीच असली मेहनत, पण तेंच्यांनी मेहनत घेवन एक सांस्कृतिक भितून संस्कृती दाखयली. हितून ते व्हिडिओ सॉन्ग ते येयला ते तुमी अवश्य पळोवचे गणपती. हे कितें सांगता तर तुमचे बहुआयामी जेन्ना व्यक्तिमत्व आसता किंवा तुमच्याकडे टॅलंट आसता तेन्ना खंयसरय तुमचो निभाव लागपाक शकता. आतां हांव सांगूंक शकता की हांव एक मेकॅनीक कोणाक परिचय नासतलो. इलेक्ट्रिकल दोन्ही कामां करता. पोयमी बरयता, चित्रांय काडटा. ओके. त्या बरोबर ल्हान सरान अश्यो मुर्ती केल्ल्या सद्या प्रूफ म्हणून हांव दाखोवंक शकता. एक मुर्ती सादारण हांव काय संकलन करून दवरिनासलो. तर एक गौतम बुद्धाची जी साच्यात घातल्या नंतर प्रतिमा तयार जाता, तशी मुर्ती हांवें हातीन केल्ली. म्हणजे 4-5 तरेचे गुण म्हाज्या कडेन आसात. एक मिमिक्री करतालो पयलीं. म्हणजे 5-6 तरेचे म्हटल्यार आतां लायव्ह अँकरिंग जवळ-जवळ 10-12 जाले आसतले प्रोग्राम. संगीताचे हेजेर केल्ले आमी. म्हणजे खंय तरी जो निभाव लागतालो. दुसरी गजाल, तुम्ही प्रामाणीकपणान जेन्ना करतात कामां न्हू, तुका आडथळे भरपूर येतात. म्हाकाय भरपूर येयल्ले. हांव उर्जा जी स्पेशल पेज येताली गोमंतकाची, तेजेर बरयतालो. 20 आर्टिकल म्हाजे छापून येयले. त्यानंतरचे थोडे म्हाजे ब्लॉक केले. ब्लॉक केले म्हणजे ते छापून हाडूंक ना. आनीक जेणे घेताले आर्टिकल तेणी म्हाका सांगलें, "निरंतर तूं बरयत राव, ती बावडी अस्तित्वात ना." थंयसर आसली एक चली तेणी सांगलेलें, "तुजे बरे आसतात टॉपीक तेंच्यानी छापूंक ना, कांय हरकत ना, तूं बरय." हांवें अजूनय बरोवपाचें म्हाजें तशेंच दवरलां कित्याक तर एक तळमळ आहा ती अजूनय म्हाजे भितून जागृत आसा आनी ती आसूंक जाय. ते म्हटल्यार कितें सांगतात थोडे म्हणटात की तुजें शिक्षण वाया गेलें आपलें. तर ते आर्टिकल बरयल्ले आनी प्रत्येक आर्टिकलाक म्हाका ₹100 येताले त्या वेळार. म्हणजे थंय सुद्दां हांवें जोडला, चित्रकलेत जोडला. खंय ना बाबा मेकॅनिकल करता, खंय ना खंय म्हणजे हातखंडा आपला आसूंक जाय. लात मारेल तेथे पाणी काढेल अशी धमक मागे ऑटोमॅटिक येता. म्हणून हे गरजेचे आसले एक्सपोज करप आपले स्वताक उक्तो जावप लोकां मुखार.
अशें आनीक असो एक मेजर प्रश्न आजकाल खूप कमी दिसता. सगळे जाण म्हणटा की बाबा गांधीजी जावप सारको न्हू. एक हं. सायडीन बरोबर आसा. आनी एक सायडीन हेवूय खूब इम्पोर्टंट आसा की हॉनेस्ट रावप स्वता बरोबर स्वता. हे इम्पोर्टंट आसा. सर हॉनेस्ट कित्याक खातीर रावप हेजे फायदे कितें बेजिकली? तुमकां तुमी आयुश्यांत तेच घालयले आनी तेच आसा अजुनूय. सो फायदे कितें हेजे? तूं म्हाज्या हुसकून काडटा मनांतलो क्वेश्चन सारको. मागीर कितें जालां जाणा, आमची एक संस्था आसली. बरी आसली संस्था. त्या संस्थेंत जेन्ना भुरगे जॉयन जाले, एक हं, जॉयन जावपाक लागले. त्या वेळार कितें जालें, थंयसर विचार मेळ्ळे, विचार विनिमय जावपाक लागलो. तूं जर एम-बी-ए करता, हं, जाल्यार हांव इंजिनिअरिंग करतां. तो म्हणटा आपूण डॉक्टरकी करता. हे संघटन जेन्ना आसता आनी विचार विनिमय जाता, चांगल्या गोश्टी खातीर जेन्ना आमी एकी कडेन येतात, तेन्ना न्हू काही साध्य करूंक शकतात आमी आनी जावपाकय जाय, हं. अशें दिसता. आनी बरो कित्याक लावपाक जाय जाणा, जर तुमचें मन मेलें जाल्यार तुमकां तें हें करचें ना. प्रश्न करता. न्हीदच्या वेळार तुका प्रश्न करता. दिसभरात तुवें कितें केलें? जेन्ना ते मन हें करता आनी तेतूंत जर नेगेटिव्ह तुज्या भितून येयलें की बाबा हांवें दुसऱ्याक त्रास केलो, तेजी वाट लायली. जाल्यार तुमी म्हणान समज तुमी प्युरिटी तुमचे भितून अजुनूय आसा, अशें समजूपाचें. एका फ्रेंडान म्हज्या तसोच तो संस्थेंत आसलो. ती संस्था मागीर लेफ्ट केलें. तो गेलो मागीर संस्था सोडून. त्या नंतर तें बिगाडलें आयुश्य आनी तो आयज ह्या संवसारांत ना. तेणी म्हाका आमी स्कुला कडेन फिरताना म्हाका विचारलेलें की बाबा रे, आमी बरे रावप कित्याक रे जिवनांत? तेका सरळ सांगलें, एक वेळ खीण येतलो की आमी बरे रावप कितें? हे तुका स्वताक प्रश्न केल्यार त्या वेळार तुजे कडेन जाप नासतली. पूण तूं आयज म्हाका क्वेश्चन विचारता न्हू, तेजे तुका जाप दिता. बरें रावप आपल्याकच तोंड दाखोवपा खातीर आरश्यांत किंवा आपल्याच अंतरात्म्याक समजोन दिवपा खातीर आपूण आसा. त्या हं. खातीर आपूण बरें रावप आनी तें खूब गरजेचें आहा. ढोंगीपणां थोडे दीस चलता. एक्चुअल लायफांत जो मनीस एक्टिंग करता न्हू, समजपाचें तो लायक पावला म्हणून. अश्यो खूब गजाली घडटात. थोडे फक्त नाटकां, फिल्मांनी एक्टिंग करतात. पूण एक्चुअल लायफांत केन्नाच एक्टिंग करूंक जायना. नॉर्मल जो आसा तसो पेश करप. लोकांक राग येयले जाता. जर आपले विचार पटना तेंचे पासून पयस वचप. सो अशें. आनी एक बेजीक असो नॉर्मल इवन म्हाका जो प्रश्न पडटालो कॉलेजीन आहलो तेन्ना की आमी अशें पळयतात पळय पिक्चरांनी की एक प्रकारचो व्हडलो स्कॅमूच हो की आपल्या कॉन्टॅक्टान इतलीं लोकां आसा, इतली हजारो लोकां आसा, आपल्या कडेन इतल्या जाणांचे नंबर आसा. म्हणल्यार ऑलमोस्ट आपल्या कडेन इतले फॉलोवर्स आसा, जे सगळे आहात सगळे, हे आपल्या गरजेक पावतले म्हणून जेन्ना रियल लायफान पळयता पळय तेन्ना 4 हं. लोक सोडलेले कोण पळयना. आनी 4 लोक प्रत्येक फावटी चेंज जायत उरता. ते आयज दुसऱ्या कोणाच्या रुपान येतले, आयज आनी कोणाच्या रुपान येतले, कितें तरी शिकोवन वयतले. कोण बरोबर. उरना. सो हे कशें समजून घेवप की बाबा प्रत्येक फावटी लायफांतले आमचे लोक चेंज जायत रावतले आनी लोक येत रावतले, बदलत रावतले. कशें आपल्याक समजून दिवप कित्याक ही रिएलिटी आसा की खंयचेच लोक आपल्या कडेन पर्मनंट उरना. ना. सो हे कशें समजप आपल्याक? ज्या मनशाक वास्तवतेची जाणीव आसा, जाण आसा, त्याचे विचार चौफेर आसा, चारय तरेन विचार करूंक शकता. तो मनीस स्वताक सावरूंक शकता असल्या प्रकारांतल्यान. हांवें फाटले फावट एक पेजीची एक हें आसा संपादक ती स्पेशल पेज आहा. ताका हांवें कॉल केल्लो आनी सांगलें की भुरगे जे गेमी खेळटात आनी कितें करतात न्हू, जें चल्लां सद्या. मागीर ते आतांच हे सुद्दां ते हं, हे जुगार गेमी बी. हं, ते सगळें चल्लां आनी कितें आहा, कोण ब्लॅक मेकींग करता भुरग्यांक आनी एकट्यान म्हाका अक्षरशा कॉल केल्लो आनी भाई अशें-अशें केलें आपल्याक म्हणून सांगलें, की आपल्याक एकट्यान ब्लॅक मेकींग केलें. इश्टाचेर आपयलो थंय ब्लॅकिंग मेकींग त्या वेळार हांवें कॉल करून सांगलें, की "तूं भियोनाका, तूं कांयच भियोनाका. तुवें जर कितें करूंक ना जाल्यार तुका भिवपाची गरज ना. तेका धीर येयलो ना, तो भुरगो कितेंय करूंक घेवंक शकता असलो निर्णय. तेका धीर येयलो. तूं तुजें म्हटलें चॅटींग दाखय, म्हाका धाड म्हटलें. तूं कितें कितें केलें न्हू तें धाड. धाडलें. तूं म्हटलें सेव आहा, तूं भिवपाची गरज ना. ही प्रलोभनां दिवन भुरग्यांक आकर्शण निकतेच जेन्ना ते जवान जाता किंवा तारुण्य पदार्पण करता, हेंकां पळोवपाचें सद्दां यंत्र चल्लां. सायबर क्रायमच तो चल्ला. तेच्या पासून आपूण सदांच न्हू अलर्ट रावप आनी जेंकां जाण आसा, जेंकां कळटा त्या मनशांच्या सानिध्यात रावप. हांवें एक वेळार संस्काराची सॉफ्टवेअर करूया इन्स्टॉल म्हणून एक आर्टिकल बरयल्लो वैचारीक लेव्हलाचेर उच्च लेव्हलचो आसलो. छापून सुद्दां आयिल्लो म्हाजो. त्या वेळार बरयल्लो. वर्सां जालीं आतां. हं. पूण तेजे आतां फळां दिसतात म्हाका. अशें दिसता.
आणीक जेन्ना हांवें ते हेका न्हू संपादकाक ते कॉल केल्लो स्पेशल पेजच्या, तेन्ना कितें सांगलें जाणा, की हांव एका विशयाचेर बरोवपाक सोदतां. विशय खंयचो तर वास्तवीक जीवन आणि कल्पना विलास. हम्म. आता मॅक्झिमम जे भुरगे जगतात किंवा मनीस सुद्धा जगता तो कल्पना विलासात जगता. वास्तवीक जीवन माझ्या घरची परिस्थिती कशी, म्हाका खंयच्या गजालीची गरज आसा आणि हांव जे करता तें योग्य आसा वा ना हें वास्तवीक जीवन. कल्पना विलास खंयचो, म्हाका गाडी जायी, बाकीचे नाचतात तशें आमकां नाचपाक जाय. आमी गेमी खेळान कितें तरी मेळयताले किंवा गेमीत आमचो वेळ दवरताले. मजा येता, आनंद हम्म. येता. मागीर व्यसन केल्यार मजा येता. कोण तरी सांगला म्हणा हो कल्पना विलास. त्या कल्पना विलासात रावपाची गरज ना. वास्तवीक जिवन जगा. आणि आपूण दुख्खी आहा हें लोकांक कळटालें म्हणून बेश्ट वयल्यान हें करप तशें करूं नाका. तुमी मध्यम रावात, तटस्थ रावात. जे आसा ते आसा. हय. जेन्ना तुमी स्वताक पेश करूंक शकतात. हेतून सुद्धा एक हें आसा, निवेदन जेन्ना करता मनीस, तेन्ना खंय सिंपल रावप खंय. जाल्यार तो मागीर तेका खावपाक येता. तसो रावप ना. व्ही आकारान अशे पांय केले, व्यवस्थीत रावलो, आसा तसो सरळ स्वताक पेश करप. तसो पेश केल्यार सदांच उपयोगी ओके. पडटलें आनी तुमी कितेंय करूंक शकतले, अशें म्हाका येस. दिसता. आणि एक शेवटचो प्रश्न सोंपयतना एक तुमकां विचारूंक सोदता. एक तुमी बेजिकली पयलें आसतलें की फॉर्मल इंटरव्यू जाता आनी कॅज्युअल इंटरव्यू जाता. जे आमी आतां सगळे डिस्कस केले क्वेशन्स सगळे जे कॅज्युअल जे येयले क्वेशन्स ते सगळे तुमकां विचारले. तुमकां दोगांचो डिफरन्स कितें दिसता आनी तुमकां हे कॅज्युअल इंटरव्यू म्हणा किंवा पॉडकास्ट म्हणा कितें दिसले? कशी दिसली? कॅज्युअल आनी फॉर्मल हेजे विशीं सांगतना अशें दिसता म्हाका की साचेबद्धता हांव तुका हें विचारूंक शकता. तूं मातसो तयारी दवर आं तुज्या मनांतल्या हेजी आन्सराची. हे जालें फॉर्मल जालें. बरोबर? हं. पण कॅज्युअल तुका कसो हुसतोवंक शकता तो. म्हणजे मनीस तुज्या नकळत तुज्या मनांतले जे प्रश्न म्हाज्या मनांत आसले ते तूं हां, सहजच हां. विचारत रावलो आनी आन्सरां गेलीं. हेका हे हां. योग्य आहा आनी हे जावपाक जाय. देखावे नाका. तर तुका क्रिएटिव्हिटी जायी. म्हणजे एक्शन जायी. काहीतरी हे येस. घेवंक जाय, एक्शन घेवंक जाय. अशें जावंक जाय, अशें म्हाका दिसता. येस. सर थँक यू सो मच. तुम्ही तुमचे इतलो टाईम दिला आणि इतली नॉलेज शेअर केल्याबद्दल आणि एक माफी मागता माझे कितें प्रश्न चुकले आसतले जाल्यार. ना, ना. माफी येस. मागपाची काही गरज ना. जेमतेम तुजे हां. आनी म्हाजे जुळ्ळा खंय तरी लिंक. म्हणून आमी फेसबुकार मार्फत काय आमी भेटले. तुवें म्हाका मेसेज सहजच केली. ही गणरायाची कृपा. त्या टायमारच तुवें म्हाका हें केल्लें. अशें खंय तरी म्हटल्यार वयता न्हू डॉट कनेक्टेड आसतात म्हणून. ते हय, खंय ना खंय तरी जुळटात. हय. आनी त्या संदर्भात हांव उलयलो आनी खरेंच कोणूय दुखावलो गेलो जर, हांव जर विचार मांडले जाल्यार तेंची हांव माफी मागतां. कित्याक हांव जसो आसा, जसो हां, वागता तशें हांवें पर्सनली व्यक्त केला. आनी खरेंच तुमचे हां. उपकारी आसा तुमी थँक यू सो हांगासर मच. येयल्यात आनी म्हाका हे इंटरव्यू दिवपाची संदी दिल्यात. म्हाका उलोवपाक तुमी जे म्हाजे भितरली तळमळ, म्हाजे विचार लोकां मेरेन पावपाची संदी दिली, त्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. येस. थँक यू सो वयता. मच.